सचिवालयान सभापती फुड्यान अपात्रता याचिकेची आयज युक्तिवाद जालो। ह्या बाबतीन जे पेटिशनर आसा डॉमिनिक नोरोन्हा यांनी अशी माहिती दिली की जे 8 जाण काँग्रेसीसून फुटून BJPन येयल्ले त्यांचेर अपात्रता याचिका जी दाखल केल्ली आसा त्याची आयज युक्तिवाद आसलो। 8 पैकी 7 जणांनी आपले रिप्लायज जे आसा ते फायल केल्लेले आसा आणि ह्या बाबतची अंतिम युक्तिवाद जो आसा ह्या अपात्रता याचिकेचेर ती 3 आणि 4 ऑक्टोबर ह्या 2 दिसां मदीं सांजची 5:30 सचिवालयान सभापती फुड्यान जातली अशी माहिती नोरोन्हा यांनी दिली। हेचेर आमी जेन्ना सभापती रमेश तवडकर हांकां विचारले तेन्ना तांणी सांगले की सुप्रीम कोर्टाची गायडलायन आसा की 4 नोव्हेंबर पयलीं ह्या सगळ्या अपात्रता याचिकाचो निकाल जो आसा तो लागपाक जाय। त्या धर्तीचेर सगळ्यांक जे निर्देश दिल्लेले आसा आणि 3 आणि 4 ऑक्टोबर ह्या दिसा सांजचे 5:30 सचिवालयान सभापती फुड्यान ह्या अपात्रता याचिकेचेर अंतिम युक्तिवाद जो आसतलो तो जातलो। म्हणजे बेगीनूच हो जो विशय जो गाजलेलो तेचेर बेगीनूच निकाल लागपाची शक्यता आसा आणि ताचो रिजल्ट कितें लागता हेतून सभापतींची महत्वाची भूमिका ठरतली आणि सभापती कितें निवाडो दिता हे पळोवपाक पुरो गोंय जो आसा ते वाट पळयता। कितें जालें आज रिप्लायज फायल केले। मोस्ट ऑफ द एडवोकेट्स हैव फाइल्ड रिप्लाय except for respondent number 2 who has said that by Monday he will submit it personally to the advocate and to the concerned office. Now regarding the Supreme Court direction was read out by the speaker over there regarding a disqualification petition filed in the Supreme Court by Shri Girish Chodankar. So according to that, now they are hushing up the matter is being going on a fast track. So now the dates have been fixed for 3rd let me just confirm, for 3rd and 4th October at 5:30 for final argument. Final argument? Yes. Okay. Since the replies have been placed, it has been fixed for final arguments. So the replies have been placed from the whose side? From the respondent. Respondent. Yes. So कितल्या respondent चे replies दिला? 7 येयले आज आणि एक पेंडिंग आसा ती मंडे म्हणून. Because it was 8 no? It was 8. So 7 येयला. 7 8. आणि तुम्ही कितले हाडलेले पेटिशनर? आम्ही हांव एकलाच पेटिशनर. Because if it is fixed for final arguments, means the stage is taken closer towards ending the matter. Final arguments, then oral arguments will be there most probably after the final arguments take place. Probably it will be written final arguments or oral. But it has taken the stage at final arguments. That means the case is coming closer to be coming to an end. So on 5th October it will be 3rd and 4th. 3rd and 4th. 3rd and 4th, 2 days are given. 3rd and 4th October. October at 5:30. So both days arguments will take final place? arguments. Final arguments. The advocates actually pressed for more time, more dates because it is not. Their claim is that there are 8 respondents and time might not be enough to run an argument. So for that reason, they have asked for more time. Speaker has given 2 days, 3rd and 4th. You expect तुका दिसता because since Supreme आता जाताले म्हणून सगळं. म्हाका दिसता outcome येतलो. Outcome I cannot speak on behalf of the speaker. Correct. But outcome astolo. Because it has to be informed to the exactly. It will be a subjective matter from the Supreme Court direction. No? So there will be an outcome, and Speaker is positive about it. Okay. आज arguments झाले. No, आज replies. Reply. Okay. So what's your good name? I am Dominic Noronha. आज हियरिंग आशिल्लें की त्या समय डिस्कशन जाला सबमिशन केला ताणें आणि त्या संदर्भात ते डिटेल आर्ग्युमेंट्स जो आसा न्ही तो आमी 3 आणि 4 तारखेक जातले 2 दीस. म्हणजे त्यानंतर फायनल आर्ग्युमेंट ते सुप्रीम कोर्टाने 3 आणि 4 तारखेक असलेल्या सर्वांचे आज ठरलेले आसा त्यानुसार 3 आणि 4 तारखे आर्ग्युमेंट्स जातले. सो 2 दिसाचं कारण 2 दिसांची पळय कशें आवश्यकता आसा ती पळयतले. एक 2 दीस आमी दिल्ले आसा. रिप्लाय फायल केल्ले आसा आणि त्या बेजाचेर तांकां आर्ग्युमेंट्स 2 दिसां कंप्लीट करप अशें तांकां डायरेक्शन दिल्लें आसा. सगळ्यांनी रिप्लाय फायल केले एकल्यान फायल केले? एकटोच उरलो आसा कॉन्ट्री कॉन्ट्रिब्युशन आतां. बाकीच्यांनी सगळ्यांनी रिप्लाय फायल केला आसा. पण फायनल हेचेर लास्ट रिजल्ट मेळटलो 4 तारखेक. 4 तारखेक मेळटलो अशें ना पूण 4 तारीख पर्यंत ताणें तांकां जे आर्ग्युमेंट्स आसा कंप्लीट करप अशें तांकां डायरेक्शन दिल्लें आसा.
एज पर सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्टाचें म्हणणें तांकां सांगलें आसा सुप्रीम कोर्टान नोव्हेंबर 4 तारीख पयलें सोंपपाक जाय अशा तरेचें विशय जें डायरेक्शन दिल्लें आसा त्या विशया संदर्भाची आजचे जो सुप्रीम कोर्टाचें डायरेक्शन आसा तें तांकां आमी कन्वे केलें आसा